पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरेस्परान समोलाक म्हळें, तुज्या शिंगांत ठेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सरसीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो वेंचला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावावीन सरेस्पराचो अभिषिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सरेस्परान सोमेलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाई पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सरेस्पर काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सोमेलाक दाखयलें. पूण सोमेलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सरेस्परान वेंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजें सक्कड पूत इतलेंच? जेस्सेन जाप दिली, सक्कडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तांबडे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सरेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिषेक कर. होस्स तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मातलो. आनी त्या दिसा सरेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतार हें. Servis por muso goli, keins makaunena. Servis por muso goli, keins makaunena. Servis por muso goli, keins maka unena. Paswo sorov melta thai, to maka vishev dita. Mishant utkar sarshin, maka to apon vorta. Muja jiva novyan ghatai dita. Servis por muso goli, keins maka unena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं मुजे सवे आसाय, तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका दय दिता. Servis por muso goli, keins maka unena. गर्द जेवण मुझा दुस्माना हुजी, तुवे
तयार केलाय तेलांत मुझे माते तूं मागताय मुझे खोप भरून वोमताता सर्वेस por muzo goli kains maka unena खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया मुझे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराची गरी सदां काळ हांव जियेतलो सर्वेस्पर मुजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर मुजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना साम पावलून एफएस घरां बरयल्या पत्रांतलें वाचा भावा भयणीनो एका काळार तुमी अंकर जावन आसल्यात आतां सोम्यांतय तुमी उजवाड जावं पावल्यात देखून उजवाडाच्या भुरग्या परी चला कित्याक सर बरेंपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडांत सोम्यांक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाका तितलेंच न्हय तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा ती गुठाण करतात त्या विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडा हाडटस तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा कित्याक कसलीय वस्तू उजवाडा हाडटस ती परजळटा देखून आमी अशें गायन करता न्हिदून पडलेल्या जागो जा मेल्ल्यांतलो ऊठ क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो देवाचें उतारणे जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता जेजू आपली वाट धन वेता आसतना जल्मातान कुरडो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो जेजून धरणीर तिंपी उडयली तिंपयेन माती कालयलेली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वच आनी सिलोआम तळ्यान धुवन काड म्हणून सांगलें सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो म्हणून अर्थ कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोन तो फाटीं परतलो तवळ ताच्या शेजारची आनी ताच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली भीक मागूंक बसून आसतालो हसू न्हय थोडी म्हणाली हसतो हेर म्हणाली न्हय हो ताचे बरी दिसता मात्र तवळ त्या मनशांच म्हळें हांव उंचतो तवळ तांणी आदीं कुरडो आसलेल्याक फारिजेवा हुजीर व्हेलो जेजून माती कालोवन आनी ताचे दोळे उगडलेले तो दीस सोनवार ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिजेवांनी ताच्या लागीं परत्यान विचारलें ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता तवळ फारिजेवा मदले थोडे म्हणाले हो देवाचो पूत हो देवाचो मनीस न्हय कित्याक तो साबत पाळिना पूण हेर म्हणाले एक पातकी मनशान अचर्यांक करचें जाल्यार कशें अशें तांचे मदें विवाद उपजलो देखून फारिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय आसूं तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय ताणें म्हळें तो एक प्रवादी ताणें ताका म्हळें पातकांत जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें आनी तांणी
ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो. तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सदमनताय? ताणें जाप दिली, सायबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सदमनतां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय. तुज्या लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सदमनतां सोमया. आनी सुर पडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी प्राजीत काळाचो चवथो आयतार संभ्रमता. ह्या आयतारा आयच्या पयल्या वाचपाचेर थोडो आठव करूंक आशेता. सामुएलाचें पयलें आनी दुसरें पुस्तक बायबलांतल्या तेगा महान व्यक्तींच्या जिणे बोवारी विणिल्ले आसात. ते तेग विशेष मनीस जावन आसात साऊल राय, दावीद राय आनी सामुएल प्रवादी. आयचें पयलें वाचप सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांतलें विंचून काडिल्लें आसा. दावीद राय पोरण्या सोल्ल्यांतलो अति श्रेश्ठ राय. तो इतलो फामादगी येवकाचो मेस्सिया सयत ताचेच बरी वीर, शूर, धैर्यादीक, पराक्रमी, बुदवंत जावन आसतलो अशें लोक चिंतून आसलो. ताच्या आपुण्या विशांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता तर इतलो फामाद जाल्लो राय बाळपणार तो कसो आसलो. बाळपणारी तो वीर शूर गी, धैर्यादीक, पराक्रमी गी, बुदवंत जाणटो गी ना, खंडीत ना. ताचें बाळपण कशें आसलें, कसो ताका देवान विंचून काडलो जावेत, ह्या विशयान थोडो वेळ भर आमी नियाळ करया. साऊलाक देवान तिरस्कार केल्ल्या वेळार देव सामुएलीक नव्या रायाक अभिषिक्त करूंक नमयता. सामुएल जेसेच्या घरा येता. देवान नमयल्लो जेसेच्या कुटुंबांतलो, तो बेतलेहमांतलो म्हूण ताका बरें कळीत आसा. पूण तो कोण, कसो दिसता हें मात ताका कळीत ना. जेसे आपणाच्या मलगड्या पुताक एलियाबाक दर्शी मुखार दवरता. ताका पळोवन सामुएलाक संतोश जाता. तोच आसतलो कोण ना म्हणून तो चिंता. पूण सर्वेस्पर ताका सांगता, ताचें रूप ह्या ताची उंचाय तूं पळयनाका, कित्याक मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता अशें म्हणून तो ताका सांगता. अशें जेस्से आपणाच्या 7 पुतांकी सामुएली मुखार हाडून दवरता. तांच्या पैकी कोणायकी सामुएल विंचिना. बदलाक निमणे आमी पळयता बोकऱ्यांक चोरोवंक गेल्ल्या आपल्या निमाण्या पुताक दाविदाक सामुएली मुखार तो उबो करता. तवळ सर्वेस्पर सामुएलीक म्हणटा, उठ, ताका अभिषेक कर, होच तो. सामुएल दाविदाक अभिषेक करता. तवळ सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर येवन देंवता आनी त्या उपरांत सदांच हो पवित्र आत्मो ताचे सवय रावता अशें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. पळोवन भयणीनो, देव भायलें स्वरूप पळयना, बदलाक तो आमचें काळीज पळयता म्हणटा पवित्र पुस्तक. तर दाविदाच्या काळजान देवान कितें पळयलें? कित्याक देवान जेसेच्या 7 पुतांक सोडलें आनी निमाण्याक ताणें विंचलो? ह्या निमाण्या पुता थंय कितें विशेश देवान पळयलें? वय, दावीद राया थंय जायते सुगूण आसले. ताचे थंय पळोवंक मेळच्यो 3 संगती तुमच्या मुखार आज दवरूंक हांव आशेता. भौशा ह्या 3 विशेष शिगुणा खातीर देवाचो दोळो दाविदाचेर पडलो आशें. पयल्यान पयलें दाविदाचें खालतेपण. दावीद एक गवळी जावन आसलो. गवळ्यांक तो चोरोवन आसलो. सामुएल जेसेच्या घरा येताना हेर सगळे पोत ताचे घरा आसले, पूण तो मात्र भायर आसलो, शेळ्यां चोरोवंक गेल्लो.
ताका राय जावची सामर्थ्य आसली ते खंडीत, पूण त्या रायाचो रुबाव, अहंभाव, गर्व खंडीत जावन दाविदाक नातल्ले. सद्या गोवळ्याचें काम करून बापायच्या आदेशा खाल तो जिवन आसलो. स्वार्थ, आपलेपण, गर्व जावन आसा सर पातकांचें मूळ. हे पिडेक एकच वोकात भोंवून भयणीनो तें जावन आसा खालतेपण. सब जाण्याऱ्यांनी, धर्मशास्त्रींनी, सांता सांत्रिण्यांनी आदिंतावन आतां पर्यंत आत्मीक जिविताचे प्रगतेक उल्लेख केल्लो एकच शेगूण जावन आसा तो जावन आसा खालतेपण. खालतेपण आसल्यान दावीद राय अभिषिक्त जाल्ल्या उपरांत सुमार 8 वर्सांभर राय जावंक राखून रावलो. खालतेपण आसल्यान मागलेल्या रायाच्या आंगार ताणें हात घालो ना. खालतेपण आसल्यान तो आपले पाप रोडून आपल्या पुताक वांचय देवा म्हणून त्याग उपास करून मागा लागलो. ताका खालतेपण आसल्यान आपलो दुस्मान पूत अबसलोम मेल्ल्या वेळार गळगळ्यांत रडलो. आमी थोडे फावटी स्वार्थान भरून फुगोवन फेंदारता. शेणांतलो किडो शेण खावन फुगोवन फेंदारल्या बरी. आपण सगळो संवसार हालोवंक शकता, आपणाक कोणूच नाका, आपणें केल्लें सगळें सारकें, हेरांनी केल्लें सारें असल्या रुबावाच्या आमालान बरोवन आमी बायंतले माणके जाता. पूण भोंवून भयणीनो, देवान आमच्या फुगल्ल्या पसकट्याक कोरोनांत आसल्या पिडेची एक ल्हानशी सुवी तोपल्यार पुरो. आमी फाल्यां खंय आसतल्या व्हडलो उडास आमी दवरया. ह्या करेजमानपणी ह्या महान दावीद रायतावन आनी ताका प्रेरण दिल्ल्या आमच्या सोम्याने सुरवंडरातावन खालतेपण शिकया. दुसऱ्यान भोंवून भयणीनो, दावीद राय थंय देव कित्याक मेसवलो, ताच्या काळजांत ताणें कितें पळयलें. हांव चिंता देवान दाविदा थंय एका झुजाऱ्याचें दृढ मन पळयलें. दावीद जल्मान एक झुजारी. भौशा तो ल्हान आसतना आपल्या शेळयांक बोलप्यांतावन आनी वागटांतावन राखोवंक तांचे लागीं झुजतलो आसचे या झुजतलो आशे. फुडें तो गोलियाता लागीं झुजता, फिलिस्ताना लागीं तो झुजता, इस्रायलीच्या दुस्मना लागीं तो झुजता. आनी त्या देखून दावीद राय आनी ताची राजवडकी लांब काळ बाळगूंक शकता आनी ताच्या राजांत शांती वसता. बरें, अशें म्हळ्यार आमी सदांच झगडून रावचे, झगडून पडोवचे, आमच्या दुस्मानाक आमी मान चलवीचे म्हणून म्हणचे न्हय. आत्मीक दृश्टीन आमी पळयल्यार आमची क्रिस्तांव जिणेंची एक झूज. आमी सक्कट झुजारी. आमच्या दुस्मना कडेन आमी झुजूनच रावचे. झूज करचें आमी केन्नाच रावूंक नजो. दावीद राय एक फावटी वसंत काळार सर राय झुजोवंक वेताना तो घराच रावलो. तो न्हिदून पडलो आनी त्याच वेळार ताणें पातक केलें. पूण तो आपलें पाप वळखता आनी तक्षणां देवाचें बोगसाणें मागता. भोंवून भयणीनो, आमचें झुजू व्यक्ती लागीं न्हय, मनशा लागीं न्हय, बगार आमचें झुजू अंतराच्या सक्ते विरोध, राग, मोसोर, हगे, जिद्द, फारीकपण असल्या काळोखाच्या पदव्यां विरोध. आमी केदाळा थमन आसतना झुजता तवळ देंवचार फळटा, पूण केदाळा आमी न्हिदून पडटा त्या वेळार देंवचार जिखता. तिसऱ्यान आमी पळयता दावीद राय एक संगीतकार. तो गायनां गावन देवाची स्तुती करता. बायबलांत आमकां पळोवंक मेळची ती किर्तनां ती ताणेंच घडल्ली अशें म्हणून सांगचें आसा. खंडीत जावन तांतली थोडीं किर्तनां दाविदान बरयल्लीं. सौलाच्या रावळेरांत तो पयले फावटी येतना तो किन्नारी घेवन इतल्या आपुरबायेन गायन गायता. साऊल रायाक तो मेसवता. ताचेर ताका अभिमान उब जाता. भोव अपुरबायचीं दाविदाचीं उतरां आमकां पवित्र पुस्तकांत थंय हांगा आयकूंक मेळटात. गोलियाता मुखार ताणें उलयल्लीं उतरां, साऊल राय ताचो इश्ट जोनाथन सरल्या वेळार ताणें उलयल्लीं उतरां, आपलें पाप रोडून बोगसाणें मागल्या वेळार ताणें उलयल्लीं उतरां, आपलो पूत अबसलोम सरल्या वेळार ताणें उलयल्लीं उतरां.
ताका देवा ते हाचो विशेष भवार्थ बरवसो आनी मोग व्यक्त करतात. भोवरून भिडीनो आमी दाविदा बरी देवाची स्तुती गावची मनशां जायचे. आकाळ्यान सुकाळी सुवार्ता परगट करा म्हणून पावलून सांगलें आसा. देवान केल्लें बरेपण आमी हेरांक परगट करचे. ताणें दिल्लो तो उजवाड आमी कळशेपणां दवरचूनय तो वयर उतवार दवरचे. तो सुमेस्तांक दिसाचे सुमेस्तांक दाखयचे. आमचे बरे जिणे वरवीं आमकां रचलेल्या देवाक आमी महिमा हाडीचे. तवळ मात्र देव आमकां आनिकी बरोवन वमतोच्या मापान दितलो. भोवशा देव असलें काळीज दाविदा लागीं पळयता, देखून तो ताका विंचता. तर ह्या प्राजीत काळार दाविदा बरी आमी खालती जावं, जिणेंत वायट सोयां विरोध झुजचे झुजारे जावं आनी देवाची महिमा गाजोवची गावपी आनी गावपिणी आमी जावंक तोच दाविदाचो पूत जेजू क्रिस्त आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन.